हांगा अनैतिक गजाली घडटा। ऑथॉरिटीचे मात्तूय लक्ष ना। मय तळ्याच्या विकासाक पर्यटन मंत्री आणि पर्यटन खात्यां धरून स्थानिक आमदारूय कमी पडटा म्हणून एक्टिव्हिस्ट अभय प्रभू गांवकार उलयलो। आयज पळय तुमी मयम लेकार आमी जे उबे आसात, हो एक्चुअली प्रकल्प केल्लो कित्याक की स्थानिक लोकांक रोजगार मेळोवपा खातीर आनी आमच्या मयेचो जो पर्यटन जे मयान येताले तेची वाड जावपा खातीर हो प्रकल्प हांगासर हाडलेलो। बट तुमी जर हांगा परिस्थिती पळयशात, खुद्द नांव सुद्दां पळय मयम लेकाची दिसना। ते झाडां अशी वाडल्या की स्वता त्या मयम लेकाची आयडेंटिटी जी आसा एंट्रन्साक तीच सारकी दिसना। त्या पर्यटन मंत्र्याचे जावं पर्यटन डिपार्टमेंटाचे जावं हांगा तर लक्ष पडना। खंय ना खंय स्थानिक आमदारूय हांगा कमी पडटा। हेका ह्या मयम तलावाक परत पयली सारकी जी एक नांव आशिल्लें त्या परत त्या हायटीक हाडपाक खंय ना खंय आमचो स्थानिक आमदारूय कमी पडटा अशें दिसता। मयेच्या तळ्याक इतिहास आसा। एकेकाळी फामाद पर्यटन स्थळ, मात आता एकूय पर्यटक थंय येना। सरकारान तळ्याच्या उदरगती कडेन लक्ष दिवचें, नाजाल्यार तळ्याचें अस्तित्व धोक्यात येतलें म्हूण थळावो विश्वास चोडणकार उलयलो। आमी ह्या जर आतां ही परिस्थिती पळयली जाल्यार एक अशें दिसता की हे खंय तरी एक पर्यटन स्थळ म्हणून सायडीक पडलेलें आसा। तेन्ना म्हाजी एक विनंती आसा की ह्या पर्यटन स्थळाचे मयम लेकाचे उदरगती खातीर सरकारान हेचेर गांभीर्यान विचार करून ह्या बेगिनांतल्या बेगीन जे ही जी वेवस्था जाल्ली आहा ही सुदरोवपा खातीर प्रयत्न करचे, जेणे करून आमचे जो मयेचो इतिहास आहा ह्या तळ्या खातीर तो आयज खंय तरी फाटी पडत आहा इतिहास। प्लान खूब आसात। हांगा आदले वरी पर्यटक येवचे हे खातीर आमचो यत्न आसा। GTDCचो सपोर्ट ना। सपोर्ट मेळ्यार सगळें साध्य जातलें म्हणून आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयलो। सांगपाक वायट दिसता की जशें सहकार्य आमकां आमच्या सरकाराच्या GTDC जे प्रामुख्यान मेळपाक जाय तशें आजून पासून मेळ्ळें ना। तशें पळोवंक गेल्यार आमच्या मयम मतदारसंघांतलो हो सगळ्यान व्हडल्यान व्हडलो असो ट्युरिस्ट स्पॉट मयम लेक। तेच्या बाजूक आमच्या सप्तकोटेश्वर मंदिर आसा आनी तेच्या सायडीकूच आमचे चोडण हांगासर सलीम अली बर्ड सँच्युरी आसा। तशेंच आमचे आतां आर्थीक हाट म्हणजे गोमंत सरिता दर्शन हे आमी नारगां तीर्थाचेर करपाचें आसा। GTDC कॉर्पोरेशनान वेवस्थीत रित्या जर हेजें जर मनान धरलें जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी शक्य जातात।